उत्पोती चॅप्टर 21 इजाकाचो जोल. सर्वेस्परान सांगलोले पोरी तो साराक भेटलो आनी तिका भासायलोले पोरी तिचेय सवें ताणें पुरें केलें. ती गोरबेस जावन अब्राहमाक म्हातारे पिरायेर देवान नेमलोल्या काळार एक पूत जल्मलो. अब्राहमान ताका इजाक नांव दिलें. आनी 8 दिसांचो आसतना देवान फरमायलोलें ते पोरी अब्राहमान इजाकाची सुनोत केली. इजाक जल्मलो तेन्ना अब्राहमाक 100 वर्सां आसलीं. आनी सारान म्हणलें, देवान म्हाका हांसूं शिकयली. जो कोणूय हें आयकतलो तो म्हजे बरोबर हांसतलो. तिणें आनीकूय म्हणलें, अब्राहमाक कोणूय सांगत सारा भुरग्यांक दूद दिवंक पावत म्हूण कोण म्हणत आसलो. तरी पूण ताचे म्हातारे पिरायेर हांवें ताच्या पुताक जल्म दिला. हागार आनी इस्मायल हांकां भायर घालतात. भुरगो वाडटोच ताचें दूद बंद केलें त्या दिसा अब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इजाका बराबर हागार इजिप्तकारणीक जल्मलो. तो भुरगो खेळटा तो सारान पळयलो. तिणें अब्राहमाक म्हणलें, चाकोरणेक आनी तिच्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इजाका बराबर चाकोरणीच्या पुताक दायजांत वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून अब्राहम एकदम दुखाबरीत जालो. पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोरणीक लागून तूं दुखाबरीत जावं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलेंय तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका संसत मेळटली. पूण चाकोरणीच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों, कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठून अब्राहमान इल्लें जेवण घेतलें आनी चामड्याचे पोतयेंत उदक घातलें आनी तें हागारा कडेन दिलें. भुरग्याक तिच्या भुजार घालो आनी तिका धाडली. ती बेर्शेबाच्या अरण्यांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका झिलकुटा पोंदाक धरून ती फुडें गेली आनी बाण पडटा तितल्याक वचून बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोलें भुरगें म्हज्यान पळूं नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो किंवच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सर्वेस्परान भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी स्वर्गार थावन देवाच्या दुतान हागाराक उलो मारून म्हणलें, हागार कितें जालां? भिवू नाका. तुवें दवरलाय त्या जाग्यार थावन देवान भुरग्याचें रडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातांत धर, कित्याक ताचे थावन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों. देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवूंक दिलें. देव त्या भुरग्याच्या बराबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें अरण्यांत आपलें ठिकाण केलें. आनी तो भालेकार जालो. तो पारानाच्या अरण्यांत वस्ती करून रावलो आनी ताचे आवयन ताका इजिप्तांतली एक बायल सोडून काडली. अब्राहम आनी अबीमेलेके मोदें करार. अबीमेलेक एक फिकोल ताच्या फौजेचो सेनापती अब्राहमा लागीं उलयले आनी ताका म्हणलें, सारा जें कितें तूं करताय तातूंत देव तुज्या सांगाता आसा. तर तूं आतां हांगा देवाचें नांव घेवन जावं म्हाका जावं म्हज्या पुताक व म्हजे फुडले पिळगेक घात करचो ना म्हूण सोपूत दी. आनी जसो हांव तुजे लागीं विस्वाशी मोगान वागलां तशेंच तूं म्हाका आनी तूं रावताय त्या देसाक कोवळाय दाखयतलोय म्हूण उतर दी. अब्राहमान म्हणलें, हांव ही भास दितां.
मागीर अभिमेलेकाच्या चाकरांनी उदकाची एक बांय जबरदस्तीन आपल्या ताबल्यान घेतल्या ते विशीं अब्राहमान अभिमेलेकाक तापयलो. तेन्ना अभिमेलेकान म्हणलें, हें काम कोणें केलां ती खबर म्हाका ना. तुवें म्हाका हें कदींच सांगूंक ना आनी हांवें हें आयकूंक ना, पूण आयजूच आयकोतां. मागीर एब्राहमान मेंढरां आनी बैल हाडून अभिमेलेकाक दिले आनी तांणी दोगांयनी आपले भितर एक करार केलो. अब्राहमान हिंडांतल्यो 7 केंकऱ्यो वेगळ्यो करून दवरल्यो. तेन्ना अभिमेलेकान अब्राहमाक विचारलें, तुवें 7 केंकऱ्यो वेगळ्यो काडून दवरल्यात, हाचो अर्थ कितें? आनी ताणें म्हणलें, तुवें ह्यो 7 केंकऱ्यो म्हज्या हातांतल्यो घेवच्यो म्हणचें ही बांय हांवें मारलोली म्हूण त्यो म्हाका साक्षी दितल्यो. त्या दोगांयनी थंय करार करून सोपूत घेतलोलो देखून ते सुवातेक तांणी बेरशिबा नांव दिलें. बेरशिबांत त्या दोगांयचो करार जाल्या उपरांत अभिमेलेक आनी ताचो सेनापती फिकोल उठून फिलिस्तेकारांचे देसांत परत गेले. उपरांत अब्राहमान बेरशेबेंत जावन नांवाचें झाड लायलें आनी सर्वेस्पराक सासणाच्या देवाक ताणें उलो मारलो. आनी अब्राहम फिलिस्तेकारांच्या देसांत जायते दीस परदेशी जावन रावलो. देवाचें उतर हें.